हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? बरे आहे? सगळं तुम सगळी बरे आहे म्हणून आणि आम्ही ह्या बरं आणि सगळ्या गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऐकला मोठा आता टाईम झाला आहे. आता गेली 12 आणि तुम्ही सांगलाच आहे म्हणजे बॅग पॅक करतो म्हणून. आता बॅग येऊन लागल चलो तुम्ही कळलं असला येईल मी तर आहोत हा मडगाव स्टेशनर. ते मडगाव स्टेशन आहे आणि आहोत येतात सकाळ आता मोठ्याला ऐकला का म्हट ऐकलं होय तर राहायचं आजी जायचं आकडे मोठ्याला व्हॅलंकनी होती बट ना व्हॅलंकनी होत ना आणि खूप येतात. सो आता स्टार्टिंग सांग ना एंडिंग असा माझा एंडिंग आम्हाला मी मुखार दाखवतो तुम्हाला तो तुम्हाला कटल आहे. सो तो वयता सध्या सकाळच्या स्टेशनार आणि ॲक्च्युली मिगेली ट्रेन आहा ती 3 आहा बट हांव बेगी येयला कित्याक हांग मातशा पयलीं काय म्हा एक बार गेले बारकें म्हणल्यार म्हणजे टिकेटी मातशें लागून थंय पावतलें म्हाका तेका लागून हांव बेगी येयला. सो चोया आतां थंय वयता स्टेशनार सकयल. आतां हांव थंय स्टेशनाचेर भोंवता दिसतो बेजार येता म्हण आनी तुमकां ते आमगेले मोगाचे आय लव गोवा उजो पूण बॅड लक काल आमगेले गोवा पिड्यार जाले. तुमकां सगळ्या कडेन खबर आसतली जाय जाणां दूख लागलेल्या गोवा पिड्यार जालो म्हूण सिंगल्स पिड्यार जालो म्हूण कितें करूया सगळ्याच्या कडेन. सो आतां हांव थंय दिसता माता रावंड आनी मागीर मुकलो मागीर सांगता तुमकां कितें जाता तें. सो चया. सो फायनली थंय आतां सरलो भायर आनी ट्रेन आमगे सोडवली फायनली आनी आमगेली ट्रेन जाल्ली लेट सगळीं म्हूण 1.5 वर आमचे बसून काडले आनी आतां ते ट्रेन सोडयल्या वयता काळोख आहा कडेन दिसती पडपाना आनी आतां सकाळीं जालें 4:30 जालें. सो तुमकां आनी आतां कांय दाखयना दोना कितें कांय दिसती पडपाना. आतां सद्या मडगांव स्टेशन तो थिंग बोर्ड आहा चर्च मडगांव. हांव तुमकां संपो मेळटा सकाळ जालें म्हणटरी. सो गुड मॉर्निंग सगळ्यांक आमचे परत आनी एक पार्टी आनी हांव खबर आसतली हांव ट्रॅवलिंग करता आनी ते सायडीन सकाळ आतां हांव उठलो म्हळ्यार टायम जालो सो म्हाका 11:30 आनी हांव भायलो व्यू आतां उठोन चोयलें जाल्यार दिसती पडो म्हाका आनी म्हाका खंय पावलो तो बी कांय खबर ना सद्या. सो ते आतां खंय पावलें पूण खबर ना भायल्या व्यूज म्हाका खबर ना तुमकां कितें दिसती पडो जाल्यार कित्याक म्हाकाय सारको हें दिसती पडटा सो वायट सगळो ओपन एरिया अशी आनी हिंगा ते हें आहा तेंगेलें न्हंय ते सायडीन आख्खी न्हंय. हे सायडीन आनी ते सायडीन दिसती पडो जाल्यार అవును మరి అయితే सो आतां आमी पावले ते पनवेल स्टेशन आहे आनी टायम टायम दिसती पडो तुमकां 12:30 जालें ते फ्रांची तेचे. सो आतां ते पनवेल सां सोडवली ट्रेन आनी हिंगा आनी ट्रॅका काम चलताय ते. आतां आमी केलें कल्याण क्रॉस आनी हिंगसा आख्खे सां आतां ते पावला आनी आतां येयलो नाशिक आनी आतां हांव येयलो इगोर्जी विजीट करपा शायन ऑफ इंटरस्टिशियस थंय बोर्ड आनी आमगे ते सगळीं चलोन येता थंय आनी आतां तेंच्या फाटल्यान हांव थंय वयता चलोन. ही हिंगाची चर्च ते हिंगा आहा थंय स्कूल प्रे स्कूल
पड जाल्यार खबर ना म्हाका बरें दिसता पूण अशें चार्जिंग ना फोना आनी सा डावन जालो आहा आमगे केस वयता हेंची चलोन आनी एकलो बाकार आसा ते हाटल्या आनी आमगे एक थंय अमगे बॅगीन कितको मोड जाता ओडूंक जावपा ना काय आपल्या कडेन कोण ओडपाचंय चल वस और नानी कॅरी कर रे और रे आणि तुम काय सांगू ना हांव मोहित जाय जाणांनी कमेंट केलेल्या वेलंकी वयता कुईट वयता दुबय वयता ना हांव येयला नासीक येयला आनी आतां ते पावले सद्या इगोजी कोयले आतां पावले आमी सद्या आनी डायरेक्ट ते इगोजी कोयले पयले त्या एरिया थिंग ते पुरिसा मिनीन जेजू बीन दाखय तुमकां मागीर की आहा अशी कते ह्याचे सो ती गेली म्हाका सोडून पयलीं तेणी बगली वयता आनी मागीर येता दाखयता तुमकां आनी उरलो सगळें दाखयता तुमकां पयलीं तेणी बगरी वचोन तेणी बारा भितर वचून सो ते आतां सामको फ्रेश बी जायन येयला न्हांवलो सोमतो येयला आनी पयलो कितें न्हांवन ट्रेनी सगळो जाम एश पडलो न्ही न्हांवलो आनी आतां येयलो ते भायरां कडेन आनी ते हिंगा आहा तेंगेले गार्डन्स बारके भशेन भुरगे खेळपा आनी हिंगा ऊंच भितर तेंगेले ऊंच हाय रूम आमी थिंगा रूम केला ऊंच आनी थिंग मुखार आहाय वॉशरूम आमचे मुखार आख्या वॉशरूम आहाय आनी सायड ते ग्रावंड आहा ते दिसती पड जाल्यार खबर ना ते सायड आख्खो ग्रावंड आहा आनी आतां आमी मातशें स्वता भायर कितें हाडपाक कितें अशें करून कांय ना न्ही आतां आयले आमी सोदो ना कांय ना कितें पितो म्हळ्यार कितें हातो म्हळ्यार कांय ना सो त्या मातशें हिंगा मातशें वचोन चोय घेवन येता कितें आहा ते सायडीन आहा ग्रावंड आनी थंय आहा ते जायत जावन लोक फोटो मान घाताय ते हिंगा आनी आहा ते हिंगा आतां आमी वयताय कितें हाडपाक आनी मागीर मार्केट आज मातशें दाखयतलो एक्चुली हांव मार्केटां मेन अशें करून भोंवपाक आमी फाल्यां येतलीं सो आतां मातशें कितें आमकां रुमा कितें खावपाक जेवपा जाय न्ही राती कडेन सो तेच करपा आतां आमी अशें भायर सरताय आनी मागीर मेळटा तुमकां सो आतां हिंगा येयलो कडेन भायल्यान मातशें एक बारकेलोसो टूर दिता तुमकां भायल्यान इगोजीचो हिंगा ते कंपाउंड गेलो भायर ही मेन गेट एंट्रन्स होता हो आतां आनी कंपाउंड दाखो ते हिंगा अशें करून आनी ते एवढो दाखयलोच तुमकां इगोज ते इगोज सायड वेज आनी हांव तुमकां इगोजी एक्चुअली इगोजी लायटी चड पेटलो नाय बट हांव तुमकां मातशें दाखयता सो ते पयलें नांव आतां बरो जड येतालो ओके तें नांव आनी आतां भितर तुमकां इगोजी सो हांव फाल्यां मिस जायत तेन्ना तुमकां आनको सारकी दाखयतलो बट आतां मातशें दाखयता हाफ थंय ही इगोज आनी सायडी तुमकां मीस बरोवपा जाय जाल्यार थिंग बरोवपा मेळटा तुमी बरोवपाचें थंय हिंगा हें फॉर्म घेवपाचें हिंग फिलअप करपाचें आनी तें हितून घालपाचें मागीर हितून पयशे घालपाचे भितर आनी मागीर तितून उडोवपाचें सो सद्या आतां हांव हाल बरयतलो जस्ट आमी प्रेयर करपा येयली आनी ते इगोज आख्खी सो आमी थंय गेलोली शॉपिंग करपा म्हण पूण तें बंद आहा तेंगे कितें जाय लागोन सो थिंग भायर आतां हांव येयलोलो पानीपुरी ट्राय करपाक सो तेका पानीपुरी सांगलें एक प्लेट सो चे हां डालो आतां आमी गेली पानीपुरी रेडी करता वो थोडा ज़्यादा डालो मीठा थोड़ा ज़्यादा डालो हाँ मैं कैश देते तो स्कॅनर तेंगे पयलीं पेड करपा पडटा 30 ना पयलें 30 हिंग तेंगे एक सिस्टम आहा पयलीं तें पेड करपाचें मागीर तें तुका
आणि तेंगे हिंगा पाणीपुरी प्लेट 30 रुपीज त्याचे 30 कार्ड दिले नाही अजून दिता आणि ते डायरेक्ट एक पाट करून दिते 30 थँक्यू ही पाणीपुरी तेंगे देश हाताने ट्राय करता टेस्ट केला सगळ्यात फुल होता पाणीपुरी सो त्या थिंगसा रावण येला तेश मुटल्याचा आणि येतना काय हाडलो ना बेश्टें उदक हाडला आनी लेज हाडले थोडेशे खावपा लेज म्हळ्यार लेज हाडलो आमी चिप्स हाडले राती वयता टायम पास करपाक आनी आतां तुमचो वयता रुमा वता सद्या रुमाको पावला त्या हातल्यान रुमा हे गेले आनी आतां वचोन सोमतें न्हिदपाचें आनी एक म्हळ्यार आयचो व्हिडियो मातशा व्हडलो जाता तो खबर ना व्हडलो जालो जाल्यार मातशें 2 दीस लेट जातलो घालपाक कित्याक म्हाका हिंगा MB पावपा ना कित्याक MB चोयता पावस जाल्यार घातलो चोया कित्याक तें आनी हो व्हिडियो हिंगा काबार करता कित्याक थिंगा सामको काळोख कांय शूट करूंक मेळपाना म्हाका सो ताका लागून हो व्हिडियो हिंगा सकयल मातशें उजाड आसतना भायर काबार करता आनी समजा तुमकां आमगेलो व्हिडियो लायक जालो आसता आनी जर तुमकां आमगेलो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करें आनी मी चॅनलाचेर न्यू जाल्यार प्लीज सब्सक्रायब करें सो मेळया नेक्स्ट व्हिडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नाईट